हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. सो गायज, सकाळच्यान हांवें कांय व्हिडिओ शूट करूंक ना, ब्लॉग हांवें शूट करूंक ना आयज, कारण म्हाजो कालचो जो ब्लॉग आसलो तितून थोडो प्रॉब्लम जालो, जेणी कोणी पयला आसत ताका खबर आसतलें, कारण तो हांवें ऑलरेडी पोस्टूय केल्लो. तेज्या मागीर म्हाका कळ्ळें की त्या व्हिडिओन कितें तरी प्रॉब्लम आसा. प्रॉब्लम आहा इन द सेन्स, तो व्हिडिओ न्हू प्ले जातालो बट वॉयस फक्त आयकोंक येताली, व्हिडिओ दिसत नासलो म्हाजो. म्हाकाय खबर ना कितें प्रॉब्लम जालो, एडिटिंगाक प्रॉब्लम जालो काय कितें नकळो. सो म्हाका तो डिलीट करून रिपोस्ट करचो पडलो, रिअपलोड केलो हांवें. सो म्हाजो आयचो दीस तितूनच गेलो. सो म्हाका आयचो ब्लॉग शूट करूंक सकाळच्यान गावोंकूच ना. बट आतां ब्लॉग शूट करता हांव 7 जाली हा सांजची. सो म्हटलें आतां करया, कारण हांवें अशें सांगलां न्हय की डेली म्हाजो ब्लॉग येतलो. सो हांवूय ट्राय करता म्हाजो डेली ब्लॉग येवंक जाय म्हणून. सो म्हटलें सपोज करूंक ना जाल्यार म्हाकाय खंयचे दिसतालें. आनी आमगेर आयज कितें स्पेशल आहा तेंय बीन पळयात. तेजी बीन रेसिपी हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें. सो कंटिन्यू रावात, फूल व्हिडिओ पळयात म्हाजो. आनी म्हाज्या चॅनलार सपोज कोण नवीन आसत जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका, बेल आयकॉन बीन दामपाक विसरूं नाका. त्या कारणान तुमकां म्हाज्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन येतले. तुमचो एक सबस्क्रायब सुद्दां या एक लायक सुद्दां म्हाका लागून भरपूर कॉन्फिडन्स दिता. म्हाज्या भितर कॉन्फिडन्स येता तुमचो एक लायक, कमेंट, सबस्क्रायब पळोवन की हांव कितें करूं शकता. आनी तुमचो सपोर्ट म्हाका खूब कॉन्फिडन्स दिता. सो तुमचो सपोर्ट म्हाका असोच आसो न्ही. सो गायज, आतां सांजच्या टायमार चाव तर कंपल्सरी आसा. सो हांव आतां चाव करतलें, कारण आमचो दीस स्टार्ट जाता चावेनूच आनी दीस काबारूय जाता आमचो चावेनूच, बरोबर की ना? आनी गोंयकारांक तर खबरूच आसतलें, चाय लवर आसा आमी सगळीं. सो चाव ही कंपल्सरी आहा. हांव तितलें चाव लवर ना, पूण म्हाका सकाळ सांज 2 टायमार तरी चाव जाय पडटा. सो हांव ताची कडकशी चाव करतलें. तुम्ही कंटिन्यू राहा, म्हाजो ब्लॉग पळयात आनी लायक करपाकूय विसरूं नाकात. चला तर चाव करून घेता, तुमकांय बीन दाखयता. तुमी बीन येत आमगेर चाव पिवपाक. आनी एक सांगूंक सोदता, आयच्या व्हिडिओन हांव चडसो वॉयस ओवर घालतलें, कारण तुमकां बॅकग्रावंड भजन आयकूंक येतात आसतलें, कारण देवाचो प्रोग्राम आसा आमच्या सायडीक. सो म्हाका वॉयस ओवर करचो पडटलो, कारण कॉपीरायट येतलो, नाल्यार प्रॉब्लम जातलो म्हाकाय बीन. सो प्लीज एडजस्ट करून घ्या. आयज हांव फूल वॉयस ओवरूच करतलें तेका लागून. सो चला तर या. याची आयजूय पार्टी चालू आहे बटाट्याची आमच्या. घे घे वय उभं राहा उभं राहा उभं राहा रे, उभं राहा राहा बेगीन, घे बेगे ना उभं राहा राहा. खा बेगीन, घे बेगे राहा उभं राहा. तेका कळटा, हुशार तो.
सांगा म्हणे माझे गौरीपुत्रा विनायका भक्तीने स्मरता नित्य आयुष्यमार्थ साधती. प्रथम नाव वक्रतुंड, दुसरे एकदंत, तिसरे कृष्ण पिंगाक्ष, चौथे गजप्रते, पाचवे श्री लंबोदर, सहावे विकटनाथे, सात गणपती स्तोत्र म्हणटाले हांव. गणपती स्तोत्र हांव 2 फावटी म्हणटा. सांजच्या टायमार एकदां म्हणटा आनी न्हिदताना एकदां म्हणटा. 2 फावटी तरी म्हणटातूच हांव कंपल्सरी. आनी टायम गावलो जाल्यार चालूच आसता म्हाजें तें. म्हाका गणपती स्तोत्र म्हणटा ही खूब वर्सां जालीं म्हणटा हांव आनी म्हाका खरेंच बरें दिसता गणपती स्तोत्र म्हणून. सो म्हाका अशें दिसता की म्हणपाचें भुरग्यांनी बीन सांजच्या टायमार खरेंच बरें दिसता म्हणून. सो म्हाज्या हांगा गणपती स्तोत्र म्हणून जालें. आतां हांव तुळशीक दिवो लावपाक वयतलें. सो गायज हांव न्हू शोल्याचे सगळे कट करून घेता आतां. ऑलमोस्ट थोडे कट करूनय घेतले हांवें. लायक अशे पीस मारले पयलीं आनी आतां एक एक कट करीत वयतले. सो गायज म्हाजे कट करून जाले. कांदो, टमाट, लसूण, आलें आनी मिरची हे सगळ्यांनी कट करून घेतले. आतां हांव तुमचे बरोबर शेअर करतलें शोलेची रेसिपी. मम्मीन म्हाज्या शोले कशें कितें केले आनी आमी शोले कशें कितें करता ती तुमचे बरोबर शेअर करतलें. सो टायम वेस्ट करच्या परस हांव तुमकां डायरेक्ट रेसिपी दाखयता. कायल तापत दवरली हांवें आनी तितून हांवें 2 चमचे तेल एड केला. तुमकां जाल्यार तुमी चड घालूं शकता. हांवें 2 चमचे अंदाजान घातले हांगसर. तेल एड करून हांवें वेट केलो तापता म्हणसर. तेल तापल्या उपरांत हांवें लसूण घातली. तेज्या मागीर आलें एड केलें आनी दोनूय बरें परतून घेतले तांबडे जायसर. ते तांबडे जाले तेन्ना हांवें मागीर मिरसांग एड केली जी कट केली ती आनी हे सगळें परत एकदां परतून घेतले. तेज्या मागीर हांवें कांदो एड केलो आनी कांदे हांवें 5 नाल्यार 6 अशे अंदाजान कट केल्या. टमाटा सुद्दां तशीच हांवें एड केले 5 नाल्यार 6 अशे घेवं शकता तुमी. सो हे बीन परतून घेतले हांवें आनी मिरसांग तुमकां जाय तशी तुमी एडजस्ट करूं शकता. हांगसर हांवें 4 मिरसांगो घेतले सारके. सो परत एकदां सगळे परतून घेतले. ते जशे तांबडे जाले तशे हांवें टमाटा एड केली सगळी. सगळे आतां परतून घेतले. परत एकदां मिक्स करून घेतले. सो पळोवं शकता तुमी हांगसर म्हाजें वांटप सद्या रेडी आसा. बरें जालें. तेज्या मागीर हांवें 1 बाउल सोय एड केले. तुमकां सपोज चड घालूंक जाल्यार तुमी घालूं शकता. मम्मीन हांगसर सोय कमी घाल म्हटलेली सो हांवें हांगसर कमी यूज केले कारण आमकां चडशे कांद्यान आनी टमाट्याचेच करपाचे आसले तेका लागून. आनी परत एकदां हे सगळे मिक्स करून घेतले हांवें. तेज्या मागीर एड केली हांवें ओली कोथंबीर आनी ती कट करूंक ना डायरेक्टूच घातली कारण हें म्हाका वांटप रेडी करपाक जाय आसलें. ते
वाटपूच जातले असले तेका लागून हांवें कट करूंक ना, तशीच घातली ती. सो परत एकदा सगळे मिक्स करून घेतले आणि हे रेडी जाले. आता आमी ॲड करूया मसाले. हांगसर हांवें 1 चमचो हळद ॲड केले, तेज्या मागीर 1.5 चमचो गरम मसालो ॲड केला, घरगुती गरम मसालो हो आमचो. सो आमी चड तिखट नाका म्हणून 1.5च यूज केला. गायज ह्या आसा ते हांव आतां शिफ्ट करता मिक्सरान आनी पयलीं वांटून घेता. माझे वाटप आता रेडी आसा आणि पळोवंक शकता तुम्ही वाटप माझे रेडी जाल्ले आसा. सो आता फुडलो प्रोसेस करपाक आमी घेवया. वाटप रेडी असले सो चणे आमी कुकराक लायताली आणि हांगसर आमी 7 सिटी काडल्या कुकराचे, कारण मॅश जाता जाल्यार बरें लागता ते मॅश जाता उपरांत. चणे पळोवंक शकता हलकेशे मॅश जाल्ले हा. सो आमी सगळे ॲड केले. तेज्या मागीर जे वाटप असले ते ॲड केले हांगसर आणि मिक्स करून घेतले दोनूय चणे आणि वाटप. तेज्या मागीर ॲड केले मीठ, 1.5 चमचो ॲड केला मीठ हांगसर. तुमकां जाल्यार तुमी चड करूं शकता ना, हांगसर बॉयल येयल्लो आसा. फास्ट फॉरवर्डिंग केली हांवें. आणि लास्ट ॲड केला मम्मीन हांगा ओली कोथंबीर, कारण भरपूरशी ओली कोथंबीर ॲड केल्या भरपूरशी टेस्ट बरी येवपाक जाय म्हणून. आणि ओली कोथंबीर घातली काय टेस्ट ओवरूच जाता भरपूर बरी. आणि हांगसर पळोवंक शकता बॉयल येयल्लो आसा शोलेक आमच्या. सो तुमी बीन खावपाक येयात आमगेर आयज शोले. ते बीन मम्मीचे हातचे शोले आयज. आणि पळोवंक शकता बॉयल येयल्लो आसा. सो ऑलरेडी आमचे शोले रेडी. सो गायज आमचे शोले करून जाले. तुम्ही बीन ट्राय करात आणि तुमचे बरोबर आता गजाली मारया म्हटले, कारण सांजच्या टायमार आता रात जाली, ऑलमोस्ट 8 जाली. सो कांय काम ना म्हाका टी व्ही पळोवपाच्या. बट हांव सिरियली पळयना. बिग बॉस माझे ऑल टायम फेवरेट. बट ते बीन आता काबार जायत येयला. आणि एक जोक सांगू तुमकां, जेन्ना हांवें खरो टायम घेवन एफर्ट घेवन जेन्ना एक्वेरियम सेटअप करपाची ट्राय केली पळय, तेन्ना तो कांयच जावंक ना. बट हो म्हजो सेकंड अटेम्प्ट आसा आणि पळयात दाखयता तुमकां. सो हो म्हजो न्हू सेकंड अटेम्प्ट आसा आणि बारीक बारीक दाखयता तुमकां. हे पळयात सीड्स ग्रो जाल्या. इवन हे जे दिसता पळय हे तेजे रूट्स पळय सकयल मेरेन गेल्या आनी सीड्स आतां सिरियसली ग्रो जाता. हांगसर काय अजून जावंक ना ग्रो, बट हांगसर मिडलाक आणि ह्या कॉर्नराक ऑलमोस्ट जावपाक सुरू जालें. फर्स्ट जेन्ना हांवें ट्राय केल्लो एक्वेरियम सेटअप करपाक, तेन्ना खरें मनानसून सामकें एक्सायटेड आसलें हांव की म्हाजो सेटअप बरो जाता. आनी सेकंड एटेमाक तितलें हांवें चड एफर्टूच घेवंक नासलें, कारण म्हाका अशें दिसलेलें हे सीड्स फेक आसा म्हणून. बट ते ग्रोथ जाले. आणि गायज तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की हांव प्रत्येक व्हिडियोन खंयच्या खंय हांसता म्हाजो ड्रेसअपूय मे बी. सो हांव न्हू घरा कडेन अशेंच आसता. म्हाका आवडना मेकअप बीन करून घरा कडेन स्पेशली रावो, बरे कपडे बीन घालून रावो. खंय वयताना एक ओके आसा, म्हाजी लायफस्टायल अशीच आसा, हांव अशेंच रावता. अशें ना की म्हाका रावोंक आवडना, आवडटा. इवन म्हाका मम्मी बीन सांगता, बट म्हाका तें आवडना. बट तुमी म्हाका अशेंच एक्सेप्ट करता, अशेंच
मोग दितात तेका लागून खरेंच थँक्यू तुमकां खरेंच थँक्यू. आनी आयच्या व्हिडिओन हांवें चड कांय एड करूंक ना. आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता. शॉर्ट व्हिडिओ आसलो भरपूर आनी व्हडलेशा आयच्या व्हिडिओन कांय नासलें बीन. सो आयचो ब्लॉग हांव हांगाच काबार करता. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक करपाक विसरूं नाकात. सो परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करून तुमच्या सगळ्यांचे.